दीस ब्रेस्तार जानेराची 9 तारीख 2025. पयलें वाचप सांजुआन बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वाचप अध्याय 4 ओळ 19 तावन अध्याय 5 ओळ 4 पर्यंत. मोगाच्यानो, देवान आमचो पयलो मोग केलो देखून आमी मोग करचो. कोणीय जर हांव देवाचो मोग करता म्हणून आपल्या भावाचो द्वेश करता तर तो फटकिरो. आपणाक पळोवंक दिसता त्या आपल्या भावाचो तो मोग करिना जाल्यार आपणाक दिसनातल्या देवाचो ताणें मोग करचो कसो? जाय की क्रिस्तानच दिल्लो उपादेश हो. जो कोण देवाचो मोग करता ताणें आपल्या भावाचोय मोग करूंक जाय. जेजूक क्रिस्त म्हणून वळखता तो हर एकलो देवाचो भुरगो. जो कोण बापायचो मोग करता तो भुरग्याचोय मोग करता. देवाचो मोग करतना आनी ताचो उपादेश पाळतना आमी ताच्या भुरग्याचोय मोग करता म्हणून रुजवात दिता. आमी देवाचो मोग करचो म्हळ्यार ताचे उपादेश पाळचे. ताचे उपादेश तितले कठीण न्ही, कित्याक देवाचे भुरगे सक्कट संवसाराचे जैत व्हरतात. संवसाराचेर जैत म्हळ्यार आमचो भावार्थ. देवाचें उतर हें देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 71 1 तावन 2 14 तावन 17. श्लोक तुजे मुखार सर्वेस्परा सरपडतात सर्व राष्ट्रां. देवा, नितिवंत फैसलांचें देणें तुज्या रायाक पाठय. राय कुंवर जावन आसल्या ताका न्यायनीत करचो अधिकार दी. अशें तो तुजे परजेक नितीन सांबाळूं, तुबल्या धाकट्यांक न्यायनिती खाल चलोवन व्हरूं. श्लोक तुजे मुखार सर्वेस्परा सरपडतात सर्व राष्ट्रां. शिंत्र्या तंत्रांक आनी जुलमेक सांपडलेल्यांक तो सोडयतलो. तांचें जीव ताच्या दोळ्या मुखार मोलादीक जावन आसतले. खळान आसतना तांच्या खातीर मागणे वयर सडूं आनी दिसान दीस देवाचो आशिर्वाद तांचेर देवूं. श्लोक तुजे मुखार सर्वेस्परा सरपडतात सर्व राष्ट्रां. ताचें नांव सदां काळ बाळगूं, ताची कीर्त सूर्य आसता पर्यंत गाजूं. सर्व जनांगा तो सदैव म्हणून वाखणू. ताका लाभलेलो आशिर्वाद आमचेरय पडूं म्हणून ती प्रार्थू. श्लोक तुजे मुखार सर्वेस्परा सरपडतात सर्व राष्ट्रां. उद्गार सर्वेस्पराक जय जय. दुर्बळ्यांक बरी खबर परगट करूंक, बंदेत आसल्यांक सुटका प्रसारूंक म्हाका धाडला. सर्वेस्पराक जय जय. शुभ वार्ता. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. अध्याय 4 ओळ 14 तावन 22 पर्यंत. उपरांत जेजू पवित्र आत्म्याचे सक्तेन भरून गलिलियाक पाटी आयलो. ताचे विशयांतली खबर भोंवतणीच्या सगळ्या गांवांनी गाजली. तो तांच्या सिनेगोगांनी शिकयत गेलो आनी सोमेस्तां ताका नावाडूंक लागली. अशें आसता जेजू नाझारेताक आयलो. थंय तो ल्हान व्हड जाल्लो. आपले सवये प्रमाणे साबताच्या दिसा तो सिनेगोगांत भितर सरलो. थंय तो पवित्र पुस्तक वाचूंक उबो रावतस ताका इसाया प्रवाद्याच्या पुस्तकाचो कवळो काण दिलो. तो ताणें सोडयतना अशें बरोवन आशिल्लें ताका वाचूंक मेळ्ळें. देवाचो प्रेरक आत्मो म्हजेर आसा, कित्याक दुर्बळ्यांक बरी खबर परगट करूंक म्हणून म्हाका अभिषेक केला. बंदेत आशिल्ल्यांक सुटका, कुरड्यांक दिश्ट, धणसरतल्यांक सवकासाय भासोवंक आनी सर्वेस्परान दया माया दाखोवचे वरस पासारूंक म्हणून म्हाका ताणें धाडला. वाचून जातस पुस्तक कोवळण सिनेगोगाच्या पेद्या लागीं ताणें पाटी दिलें आनी तो बसलो. थंय आसलेल्या सुमेस्तांचे दोळे ताचेर खणसून आसता तो तांचे लागीं म्हणालो,
आत्तां तुमी आयकल्लें हें पवित्र पुस्तकाचें वचन आयच्या दिसा खरें जालें. थंयसर आशिल्ले सकडी ताची शिफारस उलोवंक लागले आनी ताच्या तोंडांतलीं भायर सरतलीं तीं आपुरबायेचीं उतरां आयकून विस्मीत जाताले. देवाचें उतर हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. आयचे सुवार्तेंत जेजूचो मॅनिफेस्टो दिसता. इसाया प्रवादाच्या पुस्तकांत लिखलेलें जेजूच्या मिसावांत कार्यगत जाता. जेजूचें मिसांव सर्वांक बरें करचें, बंदीत आशिल्ल्यांक सुटका, कुर्ड्यांक दिश्ट, दणसतल्यांक सवकासाय बसवणी. ताचो मॅनिफेस्टो देवाचें रास परगट करचें, पिडेस्तांक भलायकी दिवची, दुबळ्यांक सोडवणेची बरी खबर परगट करची. आविलाची सांत तेरेस हे परी आमच्या मिसावा विशयांत नियाळ करता. आमच्या संवसारांत क्रिस्ताक ताची म्हणली कूड ना, बगार आमची कूड. क्रिस्ताक हात नात, बगार आमचे. ताका पांय नात, बगार आमचे. तुज्या दोळ्यांत हावन तो मोवाळायेन संवसाराक पळयता. तुज्या पांयांद्वारी तो हेरांक बरें करीत वता. तुज्या हाताद्वारी तो हेरांक आशिर्वाद वांटून दिता. मदर तेरेसा तिच्या माया मोगाच्या मिसावांत सोम्याचें मिसांव पळयता. तिच्या माया मोगाचो वावर अजून ह्या संवसारांत तिच्यो भयणी करून आसात. तिणें पाळची सुवार्ता सोंप्यान उतरायल्या. कितें तुमी ल्हान भावा भयणींक केलें तें म्हाका तुमी केलें.